आज हिंग सरपंच आहा रेमी लॉयड आहा सुशेलकार जायते जाण हिंगा आनी बाळाचे भाव जायते आहा तेंको विचारपा जाता जे चर्चिल आलेमांव आसतना जे पण कितें बाळाल्यान केलां तेजी भायर आज 3 वा 4 वर्सां एक ओस जाल म्हूण म्हाका सांगा आनी दाखोवया म्हाका एक ओस केलो म्हूण ताका लागून कितें आसता एक मनीस एक अपॉयंट जालो तेका लोकांनी एलेक्ट केलो त्या मनशान सजमो जाय हांव तो मिनिस्टर जावं वा आमदार जावं तेणें सजमो जाय आपल्याक एलेक्ट केला त्या लोकांलो आप सर्वंट कित्याक त्या लोकांनी म्हाका तयार केला आमगेलें जें कितें काम आहा तें करपाक पूण आजें चलना आयज चलना आनी जे मनीस जो पळय आसता त्या मनशाक पासियन्स आसपा जाय पॉलिटिक्सांत त्या मनशाक पासियन्स आसपा जाय पासियन्स ना जाल्यार तुका पॉलिटिक्स न्हू पॉलिटिक्सांत पडयलो प्रेस तुका ताशिता लोक ताशिता तूं घेवपा जाय तूं तरी तुका घेवपा जायना तूं तरी एरोगंट जालो इट इज नॉट करेक्ट प्लीज कित्याक जेन्ना तुगेलें वतसकन जें पळय कितें आहा तें तुका मादा कोता जेन्ना हाल्यां म्हाका तुमी सगळ्यांक क्रिटिसायज कितले पाट केला प्रेसांनी लोकांनी केला हांवें केन्ना तें वायट नदरेन वयलें ना वायट नदरेन व्हरपा जायना त्या पॉलिटिक्स आतां आसतना तूं जाणा जावपा जाय थिंगा पॉलिटिक्सान क्रिटिसायज तूं बरें करूं नाका जर तरी बरें केलो आहा क्रिटिसायज केलो जाल्यार तें आनी क्लॅप दिवपा जाय हांव केन्ना तरी तियात्रा गेलो जाय म्हजी मुखारी पयलीं कांतार जाय तियात्रांत आनी क्लॅप करता सगळें कित्याक आतां तियात्र पळयता तूं कांतार म्हणटा तूं तें क्लॅप करता आमी सारकें हांवें तें टोस केलो ना तो म्हणजे एक कांतार करता आमी कितें करूं आतां कित्याक डेमोक्रेसी आमगेली इंडिया डेमोक्रेसी आहा सो तेका लागून हांव आयज तुमकां सगळ्यांक सांगून आपयलें जायत जाणां प्रेस वयताले बाबा तूं इलेक्शनाक बसत पाटी आज हांव तुमकां सांगूंक सोदतां म्हाका लोकांलो सपोर्ट आहा म्हाका जायते जाण फोन कोता एक एक मुगे विलेजीचे मनीस आनी तेमी म्हाका सांगलां जें तुवें बाळाल्यान कितपट केलो आहा तें आज आहा आनी आमगे उलोलो डेवलपमेंट करपाक आमकां जाय म्हूण आनी तेन्ना मुखार चला आनी हांव तुम्ही पळयतात GNH.